आणि आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती गोवा सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयांत मनयता। भाऊसाहेबान दिल्ली त्या वेळार केल्लें काम मुखार व्हरपाचो प्रयत्न आमचे सरकार मनोहर पर्रीकराच्या सकल आमी सगळे एकठांय जावन करत आसा। शिक्षण क्षेत्रांत गोवा नंबर 1चेर पाविल्लें आसा, पूण आजून खुबशे गोष्टी शिक्षण क्षेत्रांत जावपाक जाय, त्या खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा। IIT NIT ही सारकी आस्थापना गोंयांत हाडपा खातीर आमच्या सरकारान गेली 4 वर्सांत 5 वर्सांत प्रयत्न केल्ल्यान आज ही आस्थापना आयल्या। म्हणजे शिक्षण क्षेत्रांत भाऊ साहेबान केल्लें कार्य लक्षांत दवरूनच आमचें सरकार कार्यरत आसा। ह्या शिवाय जे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या वेळार ताणें केलें ताका लागून आमकांय तेच विचार दिवन हे इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठें कशें करप हाचेर भर आमच्या सरकारान दिल्लो आसा। आज भाऊसाहेब बांदोडकर जरी आमच्यात नसले तरी ते अमर आसा आनी तांची सासाय ह्या गोंयार आसा, तांचे आशिर्वाद सगळ्यांक आसा आनी त्या खातीरूच हें काम बरे तरेन चल्लां। हांव इतलेंच म्हणटा की जी स्वप्नां भाऊसाहेब बांदोडकराच्या मनांत आशिल्लीं ती पूर्ण करपाची जबाबदारी मनोहर पर्रीकराच्या अंडर आमी सगळे करतले अशें नमूद करता। बहुजन समाज जो आहा तांचो फुडाकार ताणें घेतलेलो, म्हणजे तो सगळे गोंयकारांक मान्य आसलेलो नेतो म्हणटकूच तेणें जें कार्य केलां लोकां खातीर, आतां सुदिनान सांगलां तुमकां शिक्षण क्षेत्रांत कार्य केलां पळय, प्रत्येक पंचायतीन शाळा घालप तें मोठें कार्य। तें प्रत्येक वाड्यान शाळा जाल्या उपरांत तें वयर कशें व्हरपाचें तें आमी केलां म्हणटा आतां, पूण ते सकयल पातळीर तेणें सगळें कार्य करून दवरलेलें, रेडी दवरलेलें आमकां युनिवर्सिटी तयार करपाक, मागीर वेगळे वेगळे करियर तयार करपाक, म्हणजे आर्किटेक्चर कॉलेज GMCन सीट वाडोवपाक, हे ते सगळे आमचे हातून दिल्ले। म्हणजे सगळे बेजीक लेवल शिक्षण म्हणटा पळय ते ताणें तयार केल्लें, आनी ते बेजीक लेवलचें शिक्षण नासल्या बगर हें वयलें शिक्षण जायना। दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सगळ्यांनी समजून घेवपाक जाय तेजें कार्य कितकें महान आहा पळय तें। तेन्ना ताणें विचार केल्लो की सगळे गोंयकार शिकत आनी हिंदुस्तान नंबर 1 पावत, हें वयलें शिक्षण करपाक सोंपें जातलें म्हणून म्हाका दिसता ताजो सगळो क्रेडीट आयज जे गोंया सदरच्या केरळा फाटल्यान नंबर 2 आहा तें श्रेय ताका वयता।